हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी आसा. म्हणटले खंय आयला काय म्हणून आम्ही आता आयलेली आसा सांजचे मातशे गार्डनान आयल्या. हांगाच आमच्या हांगा सकयल गार्डन मातशें चलोन येवपाचें एक 10 मिनिट्स वॉकिंग डिस्टन्स. सो आयिल्ले हांव, सार्थक, प्रिया, श्रीशा. ओके, जस्ट पावलेली आसा. ओके, आताच व्हिडिओ स्टार्ट केला. सो गार्डनान आयला, दाखयता तुमकां गार्डनाचो व्यू. ओके, आणि अब सार्थक बसला. अब हाय कर रे. हाय. आणि श्रीशा हांगा सायकलिंग करता, दाखयता तुमकां. बिजू हाय कर. सार्थक अब हांगा सार्थक अब आम्ही गार्डनान आयला, जस्ट पावला. सार्थक हेजेर बसला आणि प्रियांश थंय हा. आणि फास्ट कोण ना, सार्थक एकटाच बसलेलो आहा. आम्ही मातशी बेगीन आयिल्ली आहा, जस्ट 5:30 जाल्लेली आहा. पुरो इतक्याक स्लो तू मागीर भियेता तो. ए श्रीशा सार्थक हांगा एक्सरसाइज मारता. गुण आहे रे, बरे गुण आहे. श्रीशा बसलेले आहा. श्रीशा सारखे पाय पावता. पॅडलिंग आहे पळय. वाव, नाईस. आणि सार्थक उठलेला आहा. सार्थक घेऊन हांगा बेंचार बसता. उदक जाय रे. सार्थक बाबा सायकलिंग करपाक बसला, पण त्याचे पाय पावना सकल पळोवपाक शकता तुम्ही. हे पळय, मार मरे पॅडल. सार्थकाच्यान जायना पॅडलिंग करपाक. सो फ्रेंड्स, गार्डनान वचून भरपूर खेळोन जस्ट पावल्या घरा. भरपूर टायर्ड, गरमी जावपाक लागली. ते हांवें सार्थक आनी श्रीशून भरपूर एन्जॉय केले. ओके, कितके तरी व्हरतले म्हणून आसले, आज गेले. सो आतां आमी करता, वॉटरमेलन आसा तुमकां दाखयल्लो हांवें तो पयर वॉटरमेलन. तो कट करता. ऑलरेडी कट करून हाफ सकाळी 11:30 कट करून हेंच्यानी सगळ्यांनी खाल्लो. प्रसाद आमकां कट करून दिलो. आणि हाफ हांवें आतां दवरून घेतला फ्रिजीन. तो आतां हांव ज्यूस करता. आनी हांवें ते शूट करून दाखयना वॉटरमेलन ज्यूस. ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. ज्यूस करता आनी मागीर तुमकां दाखयता ज्यूस करतकच. ओके, पळयता, बारीक क्लिप घेता. ओके, जालें जाल्यार. सो करूया आतां वॉटरमेलन ज्यूस आनी मातशें थंड जावया. ओके, हो असा वॉटरमेलन फ्रिजीन दवरला. तो आता काडटा. ओके, हय हाफ हा तो. ओके, सो कसो आहा, बरो स्वीट आहा. ओके, आता ताका हांव कट करून घेता. ओके, कट करून तेजे सगळे बियो काडून ते क्यूब्स टायप कट करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, म्हणजे वॉटरमेलन कट करून जाल्लेले आसा सगळे. तेजे हांवें बियो बी काडला. थोडे मातशे मदीं मदीं तशें आसतले, काय प्रॉब्लेम ना. मागीर आमी गाळटले न्हू ते. सो दाखयता तुमकां. हांवें क्यूब्स टायप कट केला, दाखयता. पण पळोवपाक शकता क्यूब्स अशे कट करून रफली चॉप केला, कित्याक मिक्सरान घालपाचे न्हू ते. सो आतां हांव घालता मिक्सरान. ओके, आतां मिक्सरान घालून घेता. ओके, सो हांवें घातलेलें आसा. आतां हांव तातूंत एड करता शुगर. तुमकां जितले गोड आवडटा तितले तुमी शुगर घालपाक शकता. ओके, हांव एक 3 स्पून घालता. 3.5 घातला. सो मागीर तातूंत हांव घालता जिरा पावडर. इल्लोसो फ्लेवर बरो येता. डोसा घालतात चड न्हू. जालें. आता आमकां हेजो फायन पेस्ट करून घेवया. ओके,
फ्रेंड्स हांव इल्लेशें आतां दूध एड करता. ओके, दूध घातलें न्हू एक बरें वॉटरमेलन मिल्कशेक असो जातलो. सो आतां ताका हांव वाटून घेता, रफली ग्राइंड करता परत. सो हांव पयलीं इल्लेशे सब्जा सीड्स भिजोवपाक घालता थोडेशे. ओके, मागीर आमकां वॉटरमेलन ज्युसान ते एड करपाक मेळटले. पूण चड घालप ना, थोडेशे. ओके, एक 10 मिनटान ते रोखडे फुलोन येता. सो फ्रेंड्स वॉटरमेलन ज्यूस रेडी आसा. सो आतां आमी पिवया. सांगता तुमकां, प्रियांक सांगता पिवून कशें जातो. रेडी केल्ले आसा. ओके, सो ओन्ली 3 जाला. सार्थक आनी हांव शेअर करून पितले. ओके, सो प्रियांक तुमकां टेस्ट करून सांगतलो. प्रियांक टेस्ट करून सांगता मरे. टेस्ट करून सांग घे. करना क्या है? ते खा पळय काढून. एक 12 साल की लड़की जिसने अभी अपने पेरेंट्स को खोया है, वो जब प्रियांक तुमकां सांगतलो. पिऊन सांग कशें जालें. एक हफ्ता हुआ है उसको, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा. वो सिर्फ बेसहारा उठ के वहाँ पे Yummy, very tasty. खुद का. सो आता हांव पिऊन सांगता तुमकां कशें जालां ते. हे काढून घेता. थंड दिसता आनी मेन म्हणजे आमी तातूंत सब्जा सीड्स एड केले न्हू, बरें लागता खावपाक. तोंडान बरें फ्लेवर येता. बरो जाला. स्वीट आसतलें वॉटरमेलन थोडी आनी ताका शुगर एड केलें न्हू, भरपूर बरें स्वीट जाल्या. एन्जॉय करता आमचे समर ड्रिंक. तुम्ही मुद्दम ट्राय करा. इल्लेशें दूध एड केल्लें आसा. तुमी जाय जाल्यार न्हू मिंट लिव्स, पुदिना लिव्स एड करपाक. हांवें एड करूना. पुदिना लिव्स घातले न्हू, प्रियांची मी पियाना, ताका लागून हांवें ते स्किप केल्या. सो हे बेस्ट जालें आसा. ओके, पिता आनी मातशें वेळान तुमकां मेळटा. सो वॉटरमेलन ज्यूस पिवन जाल्लो, एकदम बेस्ट जाल्लो आनी बरें दिसलें थंड अशें समर ड्रिंक. ओके, सो आतां म्हाजो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. टील देन बाय.